चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो आयच्या मणका मत्या कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेरीत येवकार. नवे वर्साची सुरवात जाता म्हणटूच जायते जाण जायते तरेन आपआपल्या पद्दतीन हे नवे वर्स व्हडा उमेदीन आनी गोणगोणान सदांच खुशालकायेन वेचे पासत वेगवेगळी तयारी करतात आनी ह्या नव्या वर्साच्या सुरवातेक लोक वेगवेगळे पद्दतीन हे सेलेब्रेशन करूंक येता आसतनाच आयज ही एक धाकटीशी कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात की पोन्ने वर्स सोंपल्या उपरांत नव्या वर्साक कशी सुरवात जाता, लोकांची उमेद उर्बा हें सगळें आमी तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न करता. फ्रांसीस बाब खरेंच खूब बरें दिसलें तुकाय नव्या वर्साची परबी. पोन्ने वर्स सोंपता आनी नव्या वर्साची सुरवात जाता आसतनाच आमचे जायत्या गांवांनी जायते वेगवेगळे पद्दतीन नव्या वर्साक आमी येवकार दिता म्हणटच तुजे विचार कितें आसा? खऱ्यांनीच ही व्हड खुशालकाय आनी बरोचभर आमकां क्रिसमस जेजूचें जिवंतपणाच म्हणजे जेजूचो जल्म आमकां नातालां आमकां नव्या वर्साक आनी व्हड उमेद हाडटात, चड आनी चड उमेद हाडटात नव्या वर्सान भितर सरूंक. आनी तेच भाशेन आमी फाटल्या वर्साक 2019 ह्या वर्साक आमी खरेंच आर्गां दिता देवाक बरें आमकां दिलां म्हूण समेस्तांक. आनी दुसरें जें वर्स येवचें आहा तेंवूय आमी देवा लागीं मागतात की सगळ्यांक खुशालकाय आनी बरें खुशाल व्हडा खुशालकायेचें आनी देवाचे कृपेचें आमकां वर्स फावो जावंक. जायती नायट विजिलां जाता आनी मिड नायट आमचे सर्विसीस जातात, आमचे धर्मीक मिसां जातात आनी नव्या वर्साच्या गोणगोणान फेस्तां जातात. पळय म्हणटच तुमची उमेद जावं तुमची उर्बा हे नव्या वर्साक कशे पद्दतीन येवकार दिवपाक? आमची उर्बा म्हळ्यार आमची तुमी पळयलां आसतलें आमी कशे परीन आमी मनयतात आमच्या बर्थडेच्या गांवान कसले म्युजीक आनी कसले आमचे कॅरल सिंगींग आनी दुसरी आमची गायनांनी आमी देवाक वाखाणटात आनी बरें परफॉर्म करूंक आवडटात. बरें आवडिवंक आनी हे समेस्तांक बरी मेसेज दिवंक सोदता ते बर्थडेच्या गांवांतल्यान. आमचो फादर सायमन देखून आमकां एक बऱ्यांतलो बरो नेट दिता. धर्म खंयचोय जावं सगळे समेस्त आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे धर्मांक आमी मेसेज दिवंक सोदता. एक आमचो एकवटान आमी हें कोत्ता आवडटा आनी तांकांय बरें मेसेज दिवंक सोदता हांव देवाची आनी एक भावार्थाची आनी खुशालकाय हे नव्या वर्सान भितर सरूंक.
तुमकां सगळ्यांक नवे वर्साची परबी खुशाल बरीत नवें वर्स. फादर, नव्या वर्साक तुका कितें दिसता की आमच्या ह्या गोंयांत कितें घडचें आनी कितें येवचें? नव्या वर्सांत म्हाका दिसता शांती येवची, नव्या वर्सांत भावपण वाडचें, नव्या वर्सांत एकाच उतरान मोग वाडचो. आनीक हो मोग न्हयच फकत आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यां मदें व क्रिस्ती भाव भयणां मदें पूण सगळ्या धर्मां मदें हो मोग वाडचो. एक तरणाटें कशें तुजी नदर हे नव्या वर्साचेर कशी आसा? जशें आमच्या बोड्डे गांवची भावा भयणां भोव करून तरणाटी हे क्रिसमस सेरेनेडींग वर्साच्या वर्सा करून हाडटात. हाचे वरवीं आमी आमच्या लोकां मदें एकवट सांबाळटात. एके भाशेन खुशालकायेन सगलो लोक हे सेरेनेडींगांत वांटो घेतात. आनी हातूंतल्यान नव्या वर्साक येवकार दितात. होय, बाळका जेजूच्या जल्मा वरवीं आमी खुशालकायेन नव्या वर्साक. म्हणटच तुजें एक तरणाटो कसो जे तरणाटे तुज्या मुखार आयज ही कार्यावळ पळयतात तांकां हें 2020 वर्स 2020 वर्स तूं कशें आवडटा? हांव सगळ्यांक हें पयले सुवातेर खुशालकायेचें आवडटा. आनीक अदीक करून जशे आमचे जायते प्रश्न आमच्या गोंयांत अदीक करून आमचे इंडियेन आख्या संवसारांत जायते उप्रासतात. तेच भाशेन हांव मागतां की सगळ्यांनी आमी एकवटान येवन एक युनिटी आमी घडची आनी हे भाशेन आमचो सोदचो वावर तसोच वेगळे तरेचे वावर जे आमी करतात ते बरे भाशेन आमी एकवटान करचे होच म्हजो आवडो सगळ्यांत. आयज गोंयांत जायतें कितें घडटा, ह्या समाजांत जायतें घडटा, संवसारांत जायतें घडटा. तर नवें वर्स तूं आयची ही कार्यावळ पळयणाऱ्यांक कशें आवडटा? 2019 हे वर्स आमकां जायतें बरें तशें वायट घडलां. लायक जायत्यो बऱ्यो वस्तू घडले, जायत्यो वायटूय घडले. आमच्या गोंयांत तशें इंडियेंत जायते पॉलिटिकल क्रायसीस, दे हॅव बीन मेनी अर्थक्वेक्स एंड लायक मेनी थिंग्स बॅड ऑल्सो हॅपन. ह्या नव्या वर्सान 2020 आमी सगल्यांक सगळें बरें आवडटा. देवान एक बरें वर्स सगल्यांक दिवचें आनीक एक खुशाल बरीत वर्स जावचें. आतां आमी म्हाका दिसता हें तिसरें वर्स ही कार्यावळ आमी कोत्ता आनी कार्यावळींतल्यान आमी बरो संदेश दिता जो जेजून जल्मा आदी आनी ताच्या उपरांत दिलोलो तोच आमी आमच्या कार्यावळींतल्यान हे नाचांतल्यान गायनांतल्यान आनी संगितांतल्यान आख्खे गोंयांत आनी गोंया भायरूय आमी हो पसरूंक वावुरतात. चड करून आमच्या फादराच्या आसऱ्याखाल आनी ताच्या मार्गदर्शना खाला आमी हो जेजूचो संदेश आनीक हे नव्या वर्साक सगल्यांक बरें आवडटा. तूं खूब खुशाल आसा? खूब खुशाल. हीच खुशालकाय आज तुमी लोकांक वांटूंक हे आमच्या संगितांतल्यान हे नाचांतल्यान आमी हे
आख्खेच आमच्या वाड्यांत आनी आख्ख्या गोंयांत आमी वांटूंक वावुरतले. Justus 12 वरां जाली. हे वेळार 9 वरां सुरू जाता आनी 9वी डेकेड 2020 to 2030. देवाच्या नांवान ती आमी सुरू करुया. सगळे लागीं मागता. शॉर्ट मिस करुया पूण बरे भाशेन वांटो घेवया. आमी देवाचें नांव काडुया. कोरीस काडुया बापाचें म्हणून सगळीं मानान रेस्पेतान काडुया पवित्रित्वेच्या नांवान. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवाक सोदूंक आमी स्वर्गार वेची गरज ना. देव जाणें स्वर्ग रचलो, जाणें मळब रचलें, संवसार रचलो, ऑक्सिजन रचलो, वारें रचलें, सगळें रचलें, तो मनीस जाता. आमचे मदें जियेता. पयल्या क्रिस्मसाक येयलोलो तेन्ना, पयल्या शेकड्यांत येयलोलो तेन्ना मनशान म्हणलें सुवात ना म्हूण तुका. पूण आतां हो नवो डेकेड सुरू करता आसतना सगल्यांनी म्हणूंक जाय, आमच्या घरांत यो, आमच्या काणसांत यो, आमच्या गांवांत यो, आमच्या इंडियेक यो.
हे मिसांत वांटो घेता आसतना हे नवे वरोस आनी नवी डेकेड आमकां आनी इंडियेक खरेंच शांतीची आनी बरी जावची म्हणून कोतकोत्यान मिसांत वांटो घेता आसतना मागुया. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचया. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरार. सगळ्यांक नवे वर्साची उनवणीत परबी. तर 2020 हे वर्स कशें आसचें अशें तुमकां दिसता? आतां आमकां न्यू इयर म्हणल्यार आतां लायक आतां आयज आमगे सायबिणीची फेस्त आहा. सो लायक आतां सायबिणीचे लायक लायफ आमी मनान घेवन आतां युथान आमी बरें करून काम करूं जाय. आतां लायक आमी आतां गोठो कोत्ताय वो लायक कितेंय करूं आतां लायक वी शूड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स एज वेल. आतां आमी जेन्ना युनिटीन आसतली तेन्नाच हे क्रायम जाताय ते पासून उणें जातले. लायक वी शूड फायट अगेन्स्ट ऑल द करप्शन ओ एनी कायंड ऑफ इनजस्टीस दॅट इज हॅपनिंग इन आवर सोसायटी. दॅट्स इट. आयज सरकारान पासून एक उलो मारला की आमी नितळसाण राखपाची गरज आसा. जाल्यार पयलीं आमी नितळसाण खंय करपाची गरज आसा? घरान इगोजे भायर सगळे कडेन आमी नितळसाण दवरपाक जाय. वाड क्लीन आसपा जाय. मागीर लायक आमगे स्टेट आनी मागीर कंट्री आनी मागीर होल वर्ल्ड मागीर सगळें क्लीन जातलें. हेच भाशेन आयच्या युथान आपूण स्वताक पयलो क्लीन आसत जाल्यार आमी समाज बदलूंक शकतले. हय, पयलीं आपणा कडल्यानूच सगळें स्टार्ट जाता. आपणागे घर मेळ्ळें दवरलें ऑटोमॅटिकली तूं सगळें पिड्यार करता. पूण आपल्यागे घर साफ दवरलें जाल्यार सगळें साफ दवरपाक शकता आमी. 20 वर्सां हांव मागतलो की सगळ्या पेशांत जे यूथ आसा ते सगळे एकठांय येवन तांचो आपलो पेरीश सांबाळचो म्हणून आनी एकदम आपलो एकठांय रावचें म्हणून आमचे पेरीश जी आसा ती. आयज आमी गोंयचेर नदर मारली. आमी भारत देशाचेर सोडून गोंयचेर नदर मारली जाल्यार जायते रेप मर्डर जावं जायत्यो गजाली घडटा. तर यूथ ह्या नात्यान कितें जावचें अशें तुमकां दिसता ह्या वर्सा? बेसिकली एज यूथ आमी एक सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयलो जाल्यार इट्स कायंड ऑफ गोना बेनिफीट अ लॉट. हॅपी न्यू इयर ते सगळे आमी म्हणटाच. हॅपी कोण ना कोण केशें ना केशे भाशेन जातलेच. एट दी एंड ऑफ द डे we are in times wherein we actually need to be safe. So I basically prefer everyone having a safe new year. Happy? Yes, that's going to happen. आयच्या युथान आनीक कसल्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या भुजांचेर घेवपाची गरज आसा? वेल आयज काल चोवपाक गेले जाल्यार इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहॉल, ड्रग्स, हाय पार्टिंग तें चड जालां अमॉंग यूथ. आतां मेजॉरिटी in the country is mainly youth itself. We are the current voters. Ani 15-20 वर्सांनी आमी will be getting quite experience. So ते पिरायेचेर पावतकच we should have enough base wherein we can say that we did something good during our younger days. So ते मनान धरून आतां जितले बरे करूण्यो आहाय ते आमी आतां करून सोडपाचे. It's better that we have that sense of responsibility that we are going to be the future, so that we can actually justify
ourselves when we cast a vote in future and expect the same from the future generations. So at this point of time, I can only urge the current youth members, तेंच्यांनी ह्यो वायट वस्तू जी आहाय ती and rough driving ती मातशें बंद करपाचें, so that we can actually have a happy decade, you can say. आतां आमी 2020 भितर सरल्यात, सो आनी 10 वर्सां ती बरें सुसेगाद आनी सेफ हितून काडपाचो. फादर, फाटल्या वर्साक जायत्यो घडामोडी जाल्यो, जायतें बरेंपण येयलें, जायतें वायटपण येयलें. तर 2020 ह्या वर्साक तुजे नदरेंतल्यान हें वर्स कशें वयचें अशें दिसता? म्हाका पयले सुवातेर दिसता की वर्स कितें जावं, पूण वर्स येतलें वयतलें, पूण आमगे लायफान डिफिकल्टीज येवपा ते केन्ना स्टॉप जावपा नाय, आनी गोंयांत पासून कितें जावपा ते स्टॉप करून जावपा ना. पूण आमच्यांनी ते म्हणजे एफर्ट्स घान सगळीं सगळीं धर्मा वाटेन ओके, सगळीं क्रिस्तांव एकवटान तरी जालीं न्हू, जाल्यार सगळें बरे भाशेन जावं शकता. आनी आख्खें वर्स जे वर्स जे फादरान आख्खें म्हणलां, आख्खो एक डेकेड 2020 to 2030 ते 10 वर्सां बरी भाशेन वचोंक शकतात, बरी एकवटान आनी मोगान आनी मोयपासान तर जेल जाल्या आख्खे 10 वर्सां आनी येता त्या आख्ख्या वर्साक पासून. आयचो जो यूथ आसा, आयच्या ह्या 20व्या 2020क युथान कसलो भार घेवपाची गरज आसा? पयले सुवातेर न्हू आतां सगल्यांक तुमकां हॅपी न्यू इयर गोंयांत रावतल्यांक आनी सगल्या संवसारांत आसात प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकां पयले सुवातेर हॅपी न्यू इयर म्हणटा. एक बरें वरस आनी एक बरी डेकेड वेची. आनी जशें तुवें म्हटलां यूथ न्हू, म्हजो एक पयलोसोच आसा, वेन वी फेल टू प्लॅन वी आर प्लॅनिंग टू फेल. सो आमी पयलें सुरवातेकूच आमी प्लॅन करूंक जाय वरस कशें जातलें. वेन वी डोंट प्लॅन that means we are almost failing and nothing we will able to achieve. So म्हाका जाय युथांनी एक पर्सनल प्लॅनिंग करपा, आपल्या जिवितांत स्वताक पर्सनली कितें करतलो, आपल्या कॅरियरा वाटेन, आपल्या रिलेशनशिपा वाटेन, कसले वाटेन आनीक सैमीक वाटेन गार्बेज फ्री आसूंक जाय. आनीक यूथ कशें तेमी दे शूड स्टँड अप फॉर देयर रायट्स. जायतें जालां न्हू, पळयलां तुमी, बट यूथ कोण यूथ पयले आयले आनी युथाक लागून सगळें जालां. सो युथान तशेंच मुखार वेचें and let that energy which is there should be channelized in a right way. So हें म्हजें मत. सो पयले सुवातेर आनी सेकंड म्हणटा तें आमी आतां सुरवातेक न्यू इयराक सुरवात केल्या मिसांतल्यान. सो एक म्हाका एक स्लोगन असो म्हणटलो, put a little more God in your life and the world will be a happy place. So put a little God in whatever you do, maybe in your studies, maybe in your career, maybe in your relationship, maybe at your workplace, and you'll see this world, this Goa, a happy place. So this is all my message for youth and everyone for this new year. इश्टानो, खरेंच तुमी पळयलां आसतलें, जायते भाशेन जायती लोकांच्या काळजान उमेद आसा. आनी सगल्यांक दिसता की समाजांत सूख येवचें, शांती येवची, खुशालकाय येवचें, कोणाकूच कसल्योच अडचणी जावच्यो न्हय, हें दर एकल्याचें मन आसा. म्हणटच आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान सगल्यांनी तेंच आवडलां. फाटल्या वर्साक ह्या समाजांत जायतें कितें वायट घडलां, जायतें कितें बरें घडलां. म्हणटच येता त्या वर्साक कांयच वायट घडनासतना सगळें बरेपण खुशालकाय येवची, हेंच हांवूय तुमकां आवडटां. आनी ही कार्यावळ सोंपयता आसतनाच सगल्यांक तुमकां खुशालकायेचें, संतोषभरी, सुखा समाधानाचें, शांतिकायेचें नवें 2020 वर्स आवडटां. देव बरें करूं. आदियोस.